घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. तुमचे सोवे आसो. भाऊ भयणीनो, हे दीस परीक्षेचे दीस. परीक्षेचे म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक परीक्षा म्हणून मात्र न्ही, भुरग्यांक परीक्षा, आमकां वडांकी परीक्षा जावं पुरो दगेचे दीस. आमी कितले सोंसल्यारी घाम देंवता. ताचे सांगाता प्राजिताच्या काळाचे देखून हेय परीक्षेचे दीस. कित्याक पास्काच्या काळाक आमी लागीं 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 पावता आसतना आमची परीक्षा आणखी चड मोपान जाता. आमी घेतिल्ल्या निचेवाणी तिरासन सांबाळता गी ना गी म्हणून. आमच्या भोंवतणी पळया, मोलां चडते आसात, लोकांची सोंसणीकाय उणें जाते आसा, मनशा संबंदाचे परीक्षेचे दीस. तरी आमी पाती येता, देव आमचे सांगता आसतना आमकां हरी एक मेळटा. चड करून सोंसणीकाय, तिरासन आनी हेंच मागून आमी हांगासर आयल्या. आमच्या कुटुंबाच्या संबंदांनी, आमच्या एकामेका थंय तोंडां पळयत आसतना सोंसणीकाय, आमचो देव जाता सोंसणीक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता. लोकांन बोंब्या पुजा केली तरी तो सोंसणीक जाता, तांकां भोगसूंक तयार जाता. आमचो देव असो. ह्या देवाचे पाती येवन आमी सांगत आयल्या, आमचो भावार्थ तीर करया. आमच्या ना सोंसणीकाये खातीर देवालागचें सूख मागया. आनी एका काळजान म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हुमचो अपराध, हुमचो अपराध, हुमचो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच संकवार मरये. सगळ्या दुरितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात, प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया पातुक, सुमिया पातुक, Krista patuk, Krista patuk, Sumia patuk, Sumia patuk. प्रार्थुया.
कनवळ्या बापा तुजी काकूळ तो आमी खालतेपणी मागता प्राजिता वरवीं आमकां नितळ कर आनी बऱ्या करण्यांनी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेच अडकळीक संपड नासतना पास्काची परब संभ्रमूंक आमकां पावय आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससना निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान मैसेक म्हळें आतां सकला देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडल्ली परजा पातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला हांवें तांकां दाखयलेली वाट तांणी थुर्तान सांडल्या पेटल्ल्या भांगाराचें वासरूं करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका भली भेटयल्या तांणी म्हळां हो म्हजो देव ए इस्रायेला तुका इजिप्तांतलो भायर काडल्लो तो सर्वेस्परान मैसेक म्हळें ही परजा कितल्या धरून काळजाची म्हूण हांवें पळयलां म्हाका म्हजे इतल्याक सोड म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो मोयसेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतले भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटोसो करताय दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयली काडून तांचे निसांतान करचे खातीर ताणें तांकां फसून भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडलें तुज्या सेवकाचो अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन तांकां बसायल्लें आकाशाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदां काळ तो तांचें दायज जातलो देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना देवाचें उतर हें देवाचे उडकार तुझे परचेसो तू मोग करताय सर्वेस पोरातर मोजुई उगडास कर तुझे परचेसो तू मोगताय सर्वेस पोरात मोसोय उगडास कर होरेब दोंगरार तांणी एक वासरू पेटले कडेल्या लोहाच्या बोंब्या ती सरपटली महिमेच्या देवान तांणी सांडलो तन कातल्या त्या पाड्याक तांणी पोटलून धरलो तुझे परचेसो तू मोगताय सर्वेस पोरात मोसोय उगडास कर इजिप्तान महत् कार्या हामाच्या देशान अद्भुता तांबड्या दर्या लागसर
तुझे पोचे सोतू मोकताय सर्वेस पुरात मुसोय उगडास तुझे पोचे सोतू मोकताय सर्वेस पुरात मुसोय उगडास देवान संसार असो असोय मोके लोकी आपल्या एकल्याच पुताक ताने फुकून दिलो जो कोण ताका सत म्हणता ताका सासनी जिवीत मेळटा वंदन तुका Krista महिमे भरी राया सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसू तुमच्या सोवे आसो जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू देवांक सांग लागलो मुजे सुविशांत हांव साक्ष दिन जाल्यार मुजे साक्षेक मोल ना मुजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा तो मुजे विशांत दिता ती साक्ष करी म्हूण हांव जाणा तुमीच जुवांव सशी दण जाडले ताणें सता विशांत साक्ष दिल्या म्हाका मनशाची साक्ष गरज ना म्हूण न्हय तुमी बाचाव जाय म्हणल्या खातीर हांव तुमकां सांगता जुवांव एक जळतो आनी पजळीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावूंक थोडो काळ तुमी खुशी वेली पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवांवन दिल्ले साक्षेप्रास वर्ती बापान म्हाका करूंक दिल्यान तीं कामां आनी हांव करून आसा तीं कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण मुजे विशांत साक्ष दितात त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच मुजे विशांत साक्ष दिल्या पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना तांणी धाडलेल्याक तुमी सत मानल्यार मात्र तुमचे भितर ताचें उतर तुमचे भितर रावतलें पवित्र पुस्तकांनीच सासणेक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात तींच पुस्तकां मुजे विशांत साक्ष दितात तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें मुजे सशी येवंक तुमी काबूल नात हांव मनशांच्या होकळापाक लबदुल्लो न्हय पूण तुमकां हांव वळखतां तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा म्हज्या बापाची नांवीं हांव आयलां पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात दुसरो कोण आपलेच नांवीं येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार तुमचे भितर एकामेकांत हांव मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी तरी एकल्याच देवात हांव मेळचो मान मात्र तुमकां नाका तशें जाल्यार तुमी कशें सतमानतेल्यात म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मानतलो म्हूण तुमी चिंती नाकात मोयजेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्हय तोच मोयजे तुमचेर गुन्यांव मानतलो मोयजेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमानते आसल्यात कित्याक ताणें बरयल्लें तें म्हजेच विशांत पूण ताच्याच बरपाणी तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसात देवाचे उतर हे जेजू त्या काळाच्या जुदेवांक उद्देशून सांगता आनी ती उतरां आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकली वतिकान दुसऱ्या महासभेच्या वेळार सुमार 50 वर्सां आदीं ही महासभा चलल्ल्या वेळार कार्ल रान्नर म्हणलो एकलो व्हड देवशास्त्री आसुल्लो आनी ताणें एक प्रावादकन म्हणल्या बरी सांगिल्ली उतरां आज ही
देवाची सुवार्थ ऐकत असताना दर दर म्हणल्या बरी आमच्या मुखार येता. आनी ताणें म्हणलें आसा, मुखल्या वर्सांनी पवित्र सभेंत फकत मिस्तीक ह्या मिस्तीकपणाचो अणभव जाल्ले मात्र क्रिस्तांवपणांत उरतले. आमी व्हड संख्यान क्रिस्तांवपणाचो संख्यो आमी 1 बिलियन म्हणटा, 100 करोडांच्या की चड या 150 सुमार करोड आमी आसाव म्हणटाले हांव क्रिस्तांव. आतां आमचो संख्यो उणो 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 जाता आनी थोड्या वर्सांनी कांय मेसच्या तितलोच आसूंक पुरो. आनी ह्या देवशास्त्राची उतरां खरींच म्हणल्या बरी बगतात. आमच्या मदें जायते जण क्रिस्तांव आसचे नात. आतां हें हांवें सांगलें नकारात्मक बगूंक पुरो, जाल्यार आमचो भावार्थ तितलो सुमार्गी ना. भांगार तुमी जाणात, आजकाल भांगाराचे मोल चडते आसात म्हूण तुमी म्हणटात. आमची परिस्थिती रोल्ड गोल्ड आसल्या बरी जातली, सक्कड जळजळतलें, पूण तातूंत असली या खरें भांगार कसलें म्हणलें ताका मात्र मोल आसा. तशी जातली आमची गत. जायतीं आमी क्रिस्तांवां जळजळच्या बरी आसतली हांव, संवसाराक आमी भांगार म्हूण दाखयतले हांव, पूण आमचें थंय आमचेपण म्हणलें क्रिस्तांवपण आसचें ना. कारण कित्याक जावं पुरो? 2 संगती सांगता. आयची सुवार्थ हांव आपणाकच साक्ष दिता या दिना जेजून सांगली ही उतरां गडयेपटी एक मस्तपटी आमी आयकली. हाचें पाठ तळ कितें? ही सुवार्ता जुवांवच्या अध्याय 5व्या अध्यायांतली. तुमकां घरा वेळ मेळ्ळो तर देखून घरा वचून वाचा. अध्याय 5 वाक्य 31. पूण लितुर्जीक वर्सा मध्ये कालच्या दिसा ताच्या पयल्यांचो भाग आसलो. ताच्या पयल्यांचो भाग आनी त्या भागांत कितें म्हणा, जेजू आपणाकच बापाचो पूत या देव पूत मनशा पूत म्हूण आमी आपयत, ताणें आपणा विशयान ती एक वाक्मूल दिल्लें आमी आयकता. हांवें एक जाप दिवची आमच्या मदल्यांक. आजकाल हांव नेना, थोड्या वर्सां आदीं हांव त्या मनशाचें नांव काडूं की फाटीं सरना हांगा. जाकीर नाईक म्हणलो, एक मुस्लीम वाग्मी. ताका बायबल मुखार फाटीं म्हणल्या बरें सुशेगाद येता आनी तो म्हणटा जेजून खंयच आपूण देवाचो पूत म्हणलें ना म्हणून. म्हाका खबर ना, तितले सकट बायबल वाचलेल्या मनशाक ताचे दोळे दिसूंक ना गे. जुवांचो अध्याय 5 वाचतना जेजून नीट सांगला आपूण देवाचो पूत. आनी साक्ष दिवचे बायबलाच्या प्रकार लोकांनी एकच कांय बरेंपण जालें तर देखून ते खोडकारांक गुण केल्ल्या वेळार तुमकांच वचून ह्या जागा मुखार दाखया म्हणटा जेजू. साक्ष दिवची या साक्ष घेवची गरज आसलें बायबला प्रकार. विशेष कितें घडलें जाल्यार तें घडलां म्हणून सांगूंक एकल्यान सांगल्यार पावना. 2 तरी जावंक जाय आसले. द्वितीय पुस्तक अध्याय 19 तातूंत सांगिल्लें आसा. एकल्यान आपणाचीच साक्ष दिवंक जायना आनी एकल्या मनशान साक्ष दिल्यार जायना, कित्याक ताची साक्ष थोड्या फावटी कितें वैयक्तीक जावंक पुरो. 2 तरी साक्ष आसूंक जाय बायबल सांगता आमकां. देखून आज मैजे म्हळ्यार मैजेची पुस्तकां. द्वितीय पुस्तक सांगता 2 साक्षी आसूंकूच जाय. पूण इगज मातयेक येता आसतना सुरवेली पवित्र सभा म्हणटा 2 साक्षी आसल्यार पावना, 3 साक्षी थोड्या फावटी आसूंक जाय. कित्याक हांवें त्या दोगा मनशांक म्हजे तर्फेन उलोवंक कांय पुसलायलां जावंक पुरो. क्रिस्तांवपणांत जियोवचें तितल्या सुलभायेचें न्हय. देखून हांवें सांगलें त्या काल रानार म्हणल्या देवशास्त्राची उतरां, मुखल्या दिसांनी क्रिस्तांवपणांत जियोवचें तितल्या सुलभायेचें न्हय. मुखल्या दिसांनी म्हणना हांव, आतां आयच्या दिसाच क्रिस्तांवपणांत जियोवचें तितल्या सुलभायेचें न्हय. कित्याक सुलभायेचें न्हय? पयल्या वाचपाक पळया. देवान आनी कसली कुणा करून दाखोवंक जाय आसली तांकां. अजापा रितीन तांकां इजिप्तांतले ताणें भायर काडले
आणि ते भायर काडच्या खातीर मोयजेचें काळीज फराव्याचें काळीज ताणें दारून 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 पात्रा सारकें केलें फुटोवच्याक. हरी एक खरगा उपरांत फारावो धरून जाता, आणखी धरून जाता, आणखी धरून जाता, निमाणे तो फुटता. कित्याक खरगान ताचो पूतच सुमेलो. आनी असली गुणां देवान करून दाखयल्यान तांकां. राता राती म्हणल्या बरी तांणी लोकांनी सकट तांचे भांगार शिंगार आनी पुरा हांकां देवाक आण दिवच्या बरी. कित्याक तांणी मुखारी कोश्टूंक नजो म्हणून. देखून तांकां यात्रीक पयनार तो धाडटा 40 वर्सांचे पयलीं हे. देखून वाटेर तांणी कोश्टूंक नजो म्हूण ह्या हेर लोकांनी तांचे मन जावं पुरो खंयच्या नमुन्याचे तांकां कितें बगलें जावं पुरो तांणी तांचे भांगार शिंगार आसलें पुरो सुदेवांक दिलें. हे सकट घेवन हो लोक पास्काचें जेवण जेवण राता रात म्हणल्या बरी सुटता. तांबड्या दर्यांतल्यान मरूंक म्हणल्या बरी पावलो लोक. देव तांकां दर्यो वांटे करून तांकां सुक्या भुमीचेर मुखार वचाचें करता. ही गुणां देवान करून दाखयली. तरी अरण्यांत आसतना पळया लोक मोयजे आतां उपादेश हाडूंक म्हणून पर्वताक गेला. लोक दंडोळ्ळो. लोक दंडोळ्ळो. ही काणी बायबल ह्या बायबलाची उतरां आदीं जाल्लें मात्र न्ही घडीत आमच्या मदें आजय घडटा. 40 वर्सां 40 संख्येत तुमकां करेजमाच्या सुरवेल्या दिसांनी सांगलां आसतलें. खंय खंय तुमी मिसा गेल्ल्यात. 40 म्हळ्यार आमकां एक सांकेतीक गुर्त तो. 40 दीस 40 वर्सां एका मनशाच्या जिणेंत संपूर्ण बदलाव हाडूंक पावतात. संपूर्ण बदलाव हाडूंक. देखून ह्या लोकां थंय बदलाव हाडूंक देव चिंता आसतना वो लोक दंडळटा. मोयजे उपादेश हाडूंक पर्वताक गेला. वो लोक ना सोंसणीकायेन भांगार सांगार संगता घालता. एक मुर्ती करता. मुर्ती पुजा करता. सोंसणीकाय ना. इतली गुणां देवान करून दाखयल्यार लोकांक पातयेनी ना. आतां ह्या 40 दिसां मदें करेजमाच्या देवान आमचे थंय कितली असर ह्या करून दाखोवंक नात. आमचे थंय परवां आमी पास्काच्या दिसा पर्यंत तिरासनेन पावता म्हणलो बरोवसो आसा गी. म्हाका एक सवाल ह्या सवालाक तुमकांच तुमी जाप दिया. ह्या 40 दिसां मदें जिणी बदलावपाचें आमी कितें हातीन घेतिल्लें आसा. जर तर तुमकां ताळणी येवंक ना, असली ताळणी जुदेवांक आयिल्ल्या बरी ताळणी येवंक ना, आमी कितेंच निर्णय केल्लो ना म्हणून जालें. कित्याक आमी कसलो एक निश्चय केला जाल्यार आमकां ताळणी येवंकूच जाय. ह्या 40 दिसां मदें जिणी बदलावपा विशयान तुमी कसलो एक निर्णय केल्लो आसा. हे दीस आमकां वर्साच्या उरिल्ल्या दिसां बरीच जाले की थोड्यांनी मास सोडलां. थोड्यांनी घरा इल्लेशें म्युजीक आनी केलें इंटरनेट सोडलां. थोड्यांनी जावं पुरो भायर एक मजा मारची आनी थोडे दीस नाका म्हूण सोडलां. भोव बरें हांव न्हय म्हणना. पूण जिणी बदलावपाचें आमचे थंय आमी कितें निर्णय केल्ले आसात. जिणी बदलावपाचो म्हळ्यार कसो अर्थ कितें. जेजू विशयांत ह्या शुभ वार्तेन जेजू सांगता साक्स. हांवें म्हजेच विशयान साक्स दिली जाल्यार ती साक्स खरी न्ही म्हूण आपणाकच तो नेगारता न्ही. तो कितें सांगूंक सोदता तुमचे प्रकार हांवेंच जावन म्हाका एकल्यान साक्स दिवंक जायना. म्हजी साक्स कोणेय तरी आनी एकल्यान दिवंक जाय. एकलो आसल्यार पावना. दोगांनी तरी दिवंक जाय. कोण ते दोग जण. पयलें जेजू म्हणटा आपुणूच साक्स. ताचे उपरांत साक्स जाय तर जू हांव आसा. जू हांव म्हाका साक्स दिता. निमाणें कोणी न्हय तर सर्गीचो बापूच आमकां साक्स दिता. कित्याक जेजू ताचे सांगता जियेल्लो. आज म्हाका सांगा. हांव म्हाकाच हे सवाल विचारता तुमकां हर एकल्यान. आमी खरेपणी जिणी बदलावपाची वाट विंचल्या गी. तुमी तुमकांच साक्स दिवंक पावतात गी. खरेपणी अंतस्करणाचेर एक हात दोन म्हणल्यार बरी सांगयत गी आमकां ना हो करेज्म म्हज्या जिणेचो निमाणो करेज्म.
हाच्या की वर्ते म्हाका दुसरें कितेंच ना पास्काची घडी केतना आमी त्या उरुपान त्या कितें समजिकायेन आमचे करेज्म जियेता आपापींच पास्कांचो दीस आमकां सगळ्यांच्या की वर्तो जातलो फेस्तासो जातलो जो हांव सारकें म्हाका म्हज्या घरची म्हाका कोणी साक्ष दितात गी हांव म्हज्या जिणयेन बदलला म्हणून सर्गींचो बापूच आमकां साक्ष दिता गी भाव भयणीनो जाल्यार आमी खंय उरल्या हे सवाल मोतीन घेवन आज घरा या तुमी खंय वेतात कामाक वेता आसतना जेजूक तोच साक्ष दिता जो हांव साक्ष दिसा ताचो बाप साक्ष दिता आनी जेजूचो पाटलाव केल्लो हांव क्रिस्त हांव म्हणटा आमी क्रिस्त हांव एक क्रिस्ताचो पाटलावदार या हांवूच क्रिस्त जाला कित्याक आमकां सगळ्यांक देवाच्या भुरगीं जावचे भाग मेळ्ळा म्हाका कोण साक्ष दिता हांव क्रिस्तांव म्हणून म्हज्या भोंवतणीच्यान सांगता आसतना म्हजी जिणी क्रिस्ताची सारकी न्हय जाल्यार हांवें देवाकच फटकिरो केल्ल्या बरी जालो हांवें म्हज्या कुटुंबाच्यांकच फटकिरे केले बरें जालें हांवें म्हज्या इगज मातेकच फटकिरो म्हणल्या बरी आपयल्ल्या बरी जालें जाल्यार आमकां साक्ष दितलो कोण आमच्या अंतस्कराची जडती करया पास्काचो दीस लागीं येता आसतना आमची ताळणी आनीकी सड जातली खऱ्या काळजान वचसो देव आमकां पुरो कुणा आमकां गरज नांद देवाचे उपादेश ह्या ताचो पुतूच आमकां पुरो म्हणल्यार तीर बरवश्यान मुखार सरया Sonia tuka ite ha sakari kumochi ata मोठा सरून tuka adu ita gundu taka suru diri tuja mugachi muji जीवन केला की पावन पवित्र मारुतम तुझा मुझे जीवन केला की पावन पवित्र मारुतम तुझा माका सोबेतो देता स्वादिक तुझे सेविक सोम्या आजाव लागता सोम्या तुका किती हांव सांगताली तुमची हाता मोठा सरून तुका हाडून येता बुडो ताका सोरो देवी तुझ्या मुखाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर पदवीदार देवा आमी तुजी भुरगीं एकदम असक्त ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमचे असतकायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पुराथय उबारता सर्वेस्पो राखमच्या देवाक दिन वासुया होयशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचे तूं बोळ मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय
त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणे कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पगडता. तुझ्या हिऱ्या सुम्या जेजू आम्ही पगडता. तुझ्या हिऱ्या सुम्या जेजू आम्ही पगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचना. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे ते सोपती बगेवन दंडुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जे हिजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षेतांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवंक नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय चोरी पदनी महिमा तुजी सुस्नाच्या सुस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्वे आसूं तुमच्या सोवे आसू एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणी मेळिल्ली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे तरेची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली Soumya tu ye, moga tuka swagat karta, tu berpiba kalis luci, nandan sakti tu cahaya, muda rupa tu kan zawur, mujiatni Pushan Sata Mundia Rupa Tuhan Sawu Muji Putri Pushan Sata Sejak Tuka Favona Maka Katu Putrin Bertang Sejak Tuka Favona maka pun maka tu berpin bertang maka jiwi surung inca Jesu munis sabunai loy pat kabugra kiwar kaca turis moga kubiling loy mudia rupam tu kansamu muji etni Pushan Sata Mundia Rupan tu Kansamu Muji etni Pushan Sata Sejak tuka Pavuna maka Pun maka tu berpin bertang Sejak tuka Pavuna maka Pun maka tu berpin bertang
Kristus sumia Tuhan subus maka dikai Muja kasang bidak kedua Novia jiwa maka bertai Mulia rupa Tuhan sawur Muji atmi Pushan sakai Mulia rupa Tuhan sawur Muji atmi Pushan sakai Siêu chắc Tuhan favor namaka Maka tu Upin bertai Sejak Tuhan favor मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास काकुळदरा देवा जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमी घेतला ताचे खातीर तुका दिन वाचून भरवशान आमी हे मागणें करता सगळीं आमची पातकां बोगूस आनी आमच्या गुन्यांवांचो भार आमच्या वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी सोडूंक आमकां पावय ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन दयकन बसात मोगाचेनो ह्या हप्त्यांत सोनवारा आनी आयतारा हांगासर 2 दिसांची कोंकणी भाशेंत रितीर आसतली ही रितीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली आमी सर्वां तुमच्या लागीं कालती विनंती करता तुमच्या मागण्याच्या वेळार ह्या रितीरेचो सवडास करा आनी आमच्या खातीर मागा सगळी रितीर कांयच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन वचूंक आनी देवाची कृपा आनी आशिर्वादां रितीरेक येवच्या हर एकल्यांचेर पावोवंक म्हणून आमी मागया सांगाताच रितीरेच्या कर्सा निमते कोणाकी फूल वा फुलाची पाकली दिवंक आसा तर तांणी आमच्या ऑफिसांत भेट करची बाकी थापत्यांत हांगासर 40 वरांचे आराधन येवकरिसाचें आराधन आमी आसा केलां हे आराधन एप्रिलाची 11 आनी 12 तारीखेर हांगासर आसतलें बाकी थापत्याचे सोमारा आनी मंगळारा सोमारा सकाळीं 5 वरार हे आराधन प्रारंभ जावन मंगळारा राती 10 वरार आराधन अखेर जातलें ह्या 40 वरांच्या आराधनाक आनी तशेंच कोंकणी रतीरेक तुमकां सर्वांक येवकार मागता आनी सोम्या जेजूतावन आशिर्वादां आमी सर्वांनी जोडून घेवया म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां सांगताच ह्या बागेवन तापत्यांत थोडो वेळपुणी इल्लो वेळपुणी जेजू सांगता आमी करसिया तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां सरुबी रावया सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोबी आसू आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवें मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी तुजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडागून कन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां आमच्या सगळ्या गरजां खातीर मागया रितीरे खातीर म्हूण आमकां सांगलां ताचे सांगता पास्कांचे दीस लागीं येता आसतना आमच्या फिरगजांनी आमच्या कुटुंबांनी हो एक वर्तो संभ्रम जावं म्हणून मागया आमच्या भुरग्यां खातीर मागया तांचो फुडार बरो जावं म्हणून आमच्या घरांनी आसच्या प्रायस्तां खातीर मागया आनी हे गिमेचे दीस तांकांय मस्त त्रासाचे जातात
वावर करचे आमच्या हर एकल्या खातीर मागया. आमच्या वावरांत आमच्या कामांत आमकां जाय पुरतो लाभ आदाय मेळूं. सांगता मागया. हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दे आनी आमचे खुशालची नमान मरी एकूच पेंबरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी एकूच पेंबरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी एकूच पेंबरल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरोवलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारचून दी आनी इतल्या उतरेगान मागची कृपा आमकां दिवून दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. कापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. बाळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्घां दिवया. मागया. ए भोव उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या ह्या देवाड्या उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्त तुका माळपणा मान दिवन दी. तुजी कळनातली मजत जैवीक जोडून दी. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावू आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे वरद. तुझे चरणी आम्ही धिंग्यानी फुगया. तुका मी वर्सिता, तुझे नाव लिहिता. तुझ्या उतरा प्रकाशून आधार माता. जेजू बाळका, इमानुएला, मुली उठून घेतलो. शिकवणाचे माणिक चालू. देवाक मानून वाढलो. पेयांगोचे पावलो. दैवीक सांगवाय तू बघलो. जेजू बाळका,
हर्षिता तुझे नाम मिता तुझ्या पुत्रा प्रकाशून आधार माता जिसू माता इमानुएला काळ पुत्रा सोबे आमकां मुर्याशी माती आमकां देवा आमच्या दुश्मनांचे